दाबोळे वाठारांतल्या प्रभू वायलेटा कॉम्प्लेक्सात डायरिया दुयेंतीमदीं वाड जाल्ल्यान थळाव्यांनी गंभीर हुस्को उक्तायला। दूषित उदकाक लागून लोकांच्या जिवाकडेन खेळ चल्ला असो आरोप थळाव्यांनी केला। मुख्यमंत्री तशेंच मंत्री माविनान घडणूक थळार येवन परिस्थितीचो आढावो घेवचो, तशेंच उदकाची तपासणी, नितळसाणेची योग्य व्यवस्था आनी जापसालदार अधिकाऱ्यांचेर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। I don't know now we are waiting for what. I think that I have heard that someone should die, then someone wakes up. We have seen in North Goa many people died, then everyone woke up. So is the authorities waiting for that? I want to know. सकाळी उठून भुरगीं स्कुलाक वयतात, कामाक वयतले ते कामाक वयतात, टॉयलेटी फ्लॅश कोण मारतलो? आजो मारतलो? हय हा खंयच्यान उदक हाडपाचें आमी? हाकपा जाय मरे आमकां मागीर। आणि ज्या पिरान तो मेंटेन करना त्या पिरान आम्ही सोसायटी फॉर्म करना। दाबोळे वाठारांतल्या प्रभू वायलेटा कॉम्प्लेक्सात डायरियाच्या दुयेंत्यांमदीं वाड जाल्ल्यान थळाव्यांनी गंभीर हुस्को उक्तायला। आतां दुयेंतांचो आंकडो वाडून 166 पावला। हे फाटभुंयेर बुधवारा राती वाठारांतल्या 200 ते 300 लोकांनी एकठांय येवन आंदोलन केले। प्रदूषित उदकाक लागून भुरग्यांक टायफॉयड जाला जाल्यार कांय लोकांक कातीचे रोग जावपाक लागल्यात। पिवपाक ना हेर वापरा खातीर लेगीत उदक सारकें नाशिल्ल्यान लोक खुबळ्यात। टँकराच्या उदकाची पुरवण जाता, मात तें उदक कितलें नितळ आसा हाचेर कसो विश्वास दवरप? तशेंच ह्या दुयेंसाक लागून कोणाचो जीव वचपाची वाट पळयता काय कितें अशे साबार प्रश्न तिडकिल्या थळाव्यांनी केल्या। मुख्यमंत्री तशेंच मंत्री माविनान घडणूक थळार येवन परिस्थितीचो आढावो घेवचो, तशेंच उदकाची तपासणी, नितळसाणेची योग्य व्यवस्था आनी जापसालदार अधिकाऱ्यांचेर कारवाय करची अशी मागणी आता बऱ्या नितळ उदकाक तानेल्ल्या थळाव्यांनी केल्या। Good water is the necessity for everyone. Not even if my enemy is having sewage water, I will stop him. Baba, this water is not good, don't have. I will stop him. But here, everyone know that water is contaminated. All the water is, everyone know, but no one is here. I don't know now, we are waiting for what. I think that I have heard that someone should die, then someone wakes up. We have seen in North Goa, many people died, then everyone woke up. So is the authorities waiting for that? I want to know. Because here the situation has gone from bad to worst. And now I don't know, we are waiting for what. की हांगा मेंटेनन्स जायना, हाऊसकीपिंगा बायला सांद जमनीक सुद्दां लायना, वयरच मारता। कोणा खबर कित्याक तें असले सिच्युएशन हांगा जाला। पण आयज अशें जालें, म्हाका उलोवपाचें ना आशिल्लें की आयज अशें जालें की भुरगीं जाणटी ही सगळीं तळमळूंक लागलात। आनी मेन इश्यू हो उदकाचो। उदक हे मनशाक जाय, उदक हे गरजेचें, आनी भायल्यान हाडून आतां उदक पितात। पूण अजुनूय लोकांक सकाळी कामाक गेले ते रातचे 7, 8, 9 पावतात, तांकां पर्याय ना उदक हाडपाचो। हांव इतलेंच मागता अमित प्रभू कडेन, तुवें आमच्या सोसायटी येवन आमचे हे जे कोण आसा पळय तांकां मेळपाचें, आमकां फायट करपाचो ना। सकाळी उठून भुरगीं स्कुलाक वयतात, कामाक वयतले ते कामाक वयतात, टॉयलेटी फ्लॅश कोण मारतलो? आजो मारतलो? हय हा खंयच्यान उदक हाडपाचें आमी? हाकपा जाय मरे आमकां मागीर। कितले दीस जाले हिंगा उदकाचे प्रॉब्लेम चालू आसा। ना जाल्यार तो बिल्डर एक दीस पासून हिंगा येवन आमची कोणाचीच तेणें खबर घेवना तुमी केशी आहा कितें आहा। फर्स्ट आमी गेयला तेन्ना तेणें आमकडे सगळे पॉयंट्स मेंटेनन्स इतले घेतलो, इतले पयशे 30-30 हजार तो आमकडे घेता, जाल्यार तेगेले कितें मेंटेनन्स आहा हिंगा? कितें तो मेंटेन करता? STP तेजे चलना ना म्हूण तेगे क्लीन वॉटर आमकां मेळना, जाल्यार ते पयशे तो कित्याक घेता? इतली चॅक आमगेले 8-8 वर्साचे तेणें कित्याक घेवन दवरले? आमी मेंटेन करतले म्हणून आमकां फोर्स केले, दियाय म्हूण तुमी चॅको, आनी इयरली ते आमचे हे चॅको काट करताय, जाल्यार तेगे मेंटेनन्सूय आहा। आमकां कितें सेफ वॉटर आहा? आमकां कितें STP चलना, कांय चलना, कांय उदक सारकी क्लीन मेळना, जाल्यार इतले लोक भरना जाल्यार बिल्डरागे एक हें आसता न्हू, एक येवन आमची खबर घेवपाक, फकत पयशे घेवपाक पडटा तांकां। कित्याक तेणें आमकडे 8 वर्साचे चॅक घेवन दवरले, 8 वर्सा चॅक घेवन दवरले जाल्यार तेणेंच मेंटेन करपाक जाय ते। आणि ज्या पिरान तो मेंटेन करना त्या पिरान आमी सोसायटी फॉर्म करना।
गोमंतक टीव्ही खातीर दाबोळेच्यान रिपोर्टर किरण बोरकार.